बापायकडे सांगता हांव जेई धरता तुजो बापूय आसा मरे तुजो बापूय गेला वयर पण तुझे बापाय काढ म्हणजे माझा बापूय माझा पेरंट ना म्हणटा पेरंट म्हटल्यार हांगासर ना म्हणल्यार जो एक्सपर्ट तेका खंय वरसून तुमी सकयल हाडा तुझ्या बापायक मेला तेका वरसून सकयल हाड तेन्ना आपण कनेक्शन हाडाची काळा करून कामाच्या कष्टांनी पळय हेंचे शोपते पण जागाना त्या जेई आणि तो बाई पद्मा म्हणटा खऱ्या मनशाला मिशन ट्रान्सफर करपाक सांगच्यान तेका रूच लागलेली आसा हप्ते गोळा करपाची फक्त पैसा मेळ्ळा फक्त आणि जवळ 2-2.5 कोटीची बिलां पेंडिंग आसा तिनी कोणाची जो कमर्शियल एक्टिविटी चालू आसा हॉटेल म्हण कॉटेजी म्हण त्यांची बिलां डिस्कनेक्ट करपाक तांकां गट्स ना हांव रिटर्न कंप्लेंट पद्माचेर आनी तो जेई सिंगारी कंप्लेंट घालून ठेवलो कित्याक सांगता हे कितें घडला पळय ते बरोबर न्हू सुधीर ढवळीकरान पयलीं डिपार्टमेंटाक पाड घातलें त्याच्या नंतर ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक पाड घातलें आता ताका 20 खाते घालले 20 खात्याचे शॉप गरीबांक दिवंक सोदता अरे बाबा तुम्ही सरकारी नोकर आम्ही टॅक्स भरता पण तुमच्या घराकडे बायल भुरगीं 4 कोटी खाता म्हजें नांव शिवानी हांव वेरेसून उलयतां सो आमचें कितें जालें आमचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन सो आमकां इश्यूज आसा सो आमकां बील येयलेलें लायक 9,500 बील येयलेलें आमकां डिसेंबरान येयलें सो आमी ते ड्यू डेट जावन आमी भरले ओके सो जानेवारीन आमी भरले ते 8 जानेवारीक भरले आमी आणि आमकां अराउंड 8 काय 9 जानेवारीक आमकां परते बील येयलें रोखडें एका दिसान आमकां बील येयलें 4,500 रुपया येयलें सो 4,500 रुपया येयना फुडें आमी लायक कितें केलें डिस्कशन लायक आतांच पे केला कालूच पे केला सो आमी म्हटलें लायक फुडल्या म्हयन्यान कितें क्लब करून येतलें तें आमी भरतले म्हणून सो फुडल्या म्हयन्याचे क्लब करून आतां 3 दीस जाले आमकां बील येयलें 8,500 रुपया येयलें 8,500 रुपया लायक तेजे ड्यू डेट आसले 27 फेब्रुवारी आसले सो आसा आनीक दीस न्हू सो 27 फेब्रुवारी जाल्यार 2-3 दीस पयलीं कितें जालें सकाळीं हांव न्हिदलेलें आनी हांव घरा कडेन एकलेंच आसलेलें आनी न्हिदना फुडें दारार मारपाक लागले 2-3 इलेक्ट्रिशियन्स येयले हांगासर दारार मारूंक लागले आनी मागीर हांवें दार उगडना फुडें ते म्हणपाक हांगा स्टेप्सांचे भायरूच रावून तुमचे डिस्कनेक्शनाक नोटीस आसा हांवें म्हटल्यार 27 ड्यू डेट आसा जाल्यार म्हटल्यार हांव 27 ड्यू डेटाक भरतलें कित्याक ते पयलींचे आसा ते आमकां भरपाक मेळना कित्याक हांवें रिसंटूच भरला ना आनी म्हयनोय जावंक ना जस्ट म्हटल्यार आतां 12-13 तारखेक म्हयनो जातलो भरून म्हटलें म्हयनो जावच्या पयलीं तुमी कट करता हें म्हटलें कितें काय विचारलें कित्याक आमकांय सॅलरीज पडोवंक जाय आमचे म्हटल्यार रोल अप जावंक जाय म्हटल्यार तशें नासता न्हू म्हणून सांगलें मागीर तो म्हणपाक कट करता म्हणपाक हांवें म्हटल्यार बरें तुमकां कट करपाक जाय तुमी कट करा आनी चला म्हणून सांगलें म्हाज्या दारार तुमी रावूं नाका सो ते गेले परते येयले डिस्कनेक्ट केले तेंच्यांनी लायट डिस्कनेक्ट केली लायट डिस्कनेक्ट करना फुडें मागीर हांवें जाता तितलो कोणाक कॉल केलो आनी हांव बडबडपाक स्टार्ट केलें हांवें म्हाज्या घरा दार बंद करून परती लायट ऑन केली तेंच्यांनी ऑन करना फुडें मागीर ते परते गेले परते वचून मागीर कॉल केलो आमी जेईक कॉल केलो जेईक कॉल करतना फुडें आमी ताका विचारलें सर म्हटलें तुमी आमची लायट डिस्कनेक्ट परती कित्याक करता आमचेच तुमकां घर दिसता काय म्हणून वाड्यार हांगासर 8-8 लाख 9-9 लाख घरांचे बंगल्यांची बिलां आसा तेंचे तुमी डिस्कनेक्ट करना आमचे तुमी डिस्कनेक्ट कित्याक करता काय म्हणून कित्याक आमकां फाटल्यान फुडल्यान कोण नाका म्हणून आमी ताका विचार केलो मागीर ते म्हणपाक लागले कितें की डिस्कनेक्ट कर आमी म्हटलें डिस्कनेक्ट करता म्हणपाक लागलो हांवें म्हटलें तूं म्हाज्या घरान यो म्हाज्या पर्सनल घरान हांव तुका म्हटलें कितें आहा न्हू तें म्हाजेंय तुका कितें दाखयपाक म्हाज्या घरान तुका येवपाक एंट्री करपाक तुका म्हटल्यार रायट ना तुजें कितें आहा तें तूं पर्सनल पळोवन घे म्हणून सांगलें पर्सनल म्हटल्यार तुमकां पयशे दिता न्हू म्हणून सांगलें न्हू ते तुमकां बरें म्हटलें आमचे कडेन तुमकां म्हटल्यार रिश्वत बीन दिवपाक जावचें ना आनी तो जेई आसा तेजें नांव प्रितेश सिनारी हांगासरले वेरे डिपार्टमेंटान आसता तो सो मागीर तो म्हणपाक लागलो फोनार आमी ताका म्हटलें आमचें म्हटलें आमकां कनेक्शन तुमी परतें दिया म्हणून सांगलें डिस्कनेक्ट केला तें तो म्हणपाक लागलो तुजे बापाय काड म्हळ्यार म्हजो बापूय म्हाजो पेरंट ना म्हणून सांगलें म्हजो पेरंट म्हटल्यार हांगासर ना म्हटल्यार जो एक्सपायर्ड तेका खंय वरसून तुमी सकयल हाडा तुज्या बापायक मेला तेका वरसून सकयल हाड तेन्नाच आपूण कनेक्शन दिता हांवें म्हटलें तूं सेन्सलेस कसो उलोवंक शकता म्हाज्या मेल्ल्या बापायक तूं वरसून सकयल हाडूंक शकता तुज्या बापायक हांवें केन्ना वयर काडलो काय विचार हितून प्रश्न आमचे इलेक्ट्रिसिटी हेजो डिपार्टमेंटाचो प्रश्न आहा तूं आमकां म्हणलें हितून पयशाचो प्रश्न ना काय ना तूं म्हटलें सेल्फ हे जावन तूं म्हाजेर पावता तें म्हटलें कंप्लीट रॉंग म्हणून सांगलें मागीर तो म्हणपाक लागलो तुज्या बापायक मेला तेका वरसून तूं सकयल हाड तेन्ना तुका कनेक्शन दिता म्हणपाक लागलें तेन्ना तो मागीर ड्रॅग जालें तें सिट्युएशन ड्रॅग जालें पळय मागीर म्हाका म्हणपाक लागलो तूं सुबेज चड उलयता म्हणपाक लागलो तूं कोण गोपाळ म्हणपाक लागलें शाणपणां उलयता ना दिना म्हणपाक लागलो तूं काय जाण म्हणपाक लागलो तुज्या बापायक हाड मागीर तुका कनेक्शन दिता नाल्यार दिना म्हणपाक लागलो आनी तेणें डायरेक्ट तोंडार फोन डिस्कनेक्ट केलो तूं करता जाता तें कर म्हणपाक डिस्कनेक्ट केलो फोन दिना मागीर तेणें कितें केलें 3rd रावंडाक तो येयलो तेणे वायरलेस आमकां कांयच खबरूच ना आमी भितर आसलेली अर्टिका येयली वायरलेस तेणे कंप्लेंट घातली पुलीस येयले ऑलमोस्ट 10-12 सुमार इलेक्ट्रिशियन्स येयले सगळे कितें कितें आपलें सामान आसलें सगळें घेवन येयले ते इलेक्ट्रिशियन्स आनी मागीर वाद जालो जाल्यार पुलीस बीन येयले सगळे जाले आमी जाता तितलें आमी फाट केलें मागीर तो येयलो तो ऑन ड्युटी आसतना तो येयलो
तो इतले डिस्टन्स असले ना तेजे फुड्यान आमी वचोंक ना काय ना, कित्याक हांव एक चेडू मनीस आनी म्हाजो भावूय आसलो. सो हांवें तांकां सांगलें कित्याक ते ऑन ड्युटी जाता गव्हर्मेंट सर्वंट, ते कितें घालून एलिगेशन्स घालून आमचेर हे करून जाता, ते आमकां फाटल्यान फुडल्यान सपोर्ट ना अशें ना न्हू. आमी शिकलेली मनशां आसा. सो हांवें ताका क्वेश्चन केलो, तूं म्हटलें लायक सगळ्या लोकांक म्हटलें रुमर्स स्प्रेड करता पळय न्हू, 24 आवर्स आमची एसी चालू असता. 24 आवर्स एसी चालू असपाक आमी कामां धंद्याक मनशां असता. आमी काय 24 वरां सकाळची जावं रातभर आमी घरान एसी चालू करणार शॉर्ट सर्किट जातले आसलेले. आमचे म्हटले सकयल स्टॉल्स आसा, हांव म्हटलें कामाक वयता, रातचे म्हटले 12 ती सकाळची 6 म्हटले एसी चालू असता. ती वरां म्हटले तूं काउंट कर, 24 वरान म्हटले ही वरां जितली कॅल्क्युलेट कर आनी मायनस कर कितली उरता ती म्हटले तूं म्हटले वरां म्हटले काउंट कर. तुका म्हटले मॅथमॅटिकान म्हटले तूं एक्सपर्ट आसतलो, कित्याक तूं म्हटले इलेक्ट्रिकल इंजिनियर. सो तुका जर तेवूय म्हटले अंदाज कळना जाल्यार म्हटले तूं शिकोवन म्हटले फायदो ना म्हटले हितून तूं. मागीर तेणे तो लागलो बडबडोंक आनी मागीर म्हाका म्हणपाक लागलो लायक आमकां मातशें व्हडलेपण उलोवन दाखोवंक लागलो. चला रे म्हणपाक लागलो हांकां कोण कॉन्स्टेबल आसले तांकां म्हणपाक लागलो चला रे म्हणपाक लागलो आपणें PIक फावर मारला म्हणपाक लागलो. तुजे तूं म्हणलें लायक तुजे तूं JE आसा म्हणून तुजें तूं पोझिशन दाखोवन तूं आमकां हॅरेस करता तें आमकां कांय प्रॉब्लम ना, आमकांय झगडपाक रायट आसा. सो मागीर म्हणपाक लागलो कितें लायक चला म्हणपाक लागलो हेज्या घरान ते घुसोवंक दिना न्हू म्हणपाक लागलो. खामो म्हणपाक लागलो आपलो म्हणपाक लागलो म्हाज्या खांब्या वरसून तुमी डिस्कनेक्ट करा, आपूण पळयता ती तुमकां कशें आडयता. आमी म्हटलें खामो तुजो म्हटलें आमी म्हटल्यार टॅक्स फारीक करता, आमी म्हटल्यार सगळें फारीक करता म्हटलें. गव्हर्मेंट म्हटलें तुजो बापूय केन्ना जालोलो आनी ते जल्मांक तूं येयलेलो काय ताका विचारलें हांवें. आमी म्हटलें हांगा फुकट रावना, आमचें म्हटलें काय ना येयल्ले म्हयन्याक म्हटलें तूं म्हाज्या दारार येवन तमाशा करता, तुका कोण शिकयता काय विचारलें ताका आमी. एवरी टायम म्हटलें तूं म्हज्या दारान येता, सकाळी फुडें म्हटलें आमकां दारां मारची पडटा म्हणून जाल्यार मारप म्हटलें दारार स्लो मारिना ढम 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 करून म्हटलें तुमी मारता भियोन घालता की कितें जालेल्या भशेन. 8,500 9,500 रुपया आमकां कितें सारकी तशी आमी ताका सांगलें बिलां भरपाक आमकां काय ना, बिलां भरली जाल्यार म्हटलें एवरी म्हयनो हो सिट्युएशन कंटिन्यू जायत रावतलो. आयज आमी ओंकी रावली फुडल्या म्हयन्याक कशें जातलें, फुडल्या म्हयन्याक ओंकी रावली तिसऱ्या म्हयन्याक. एवरी टायम आमी झगडोंक शकना न्हू, आमी नासताय घरान. आमी जर घरान नासता जाल्यार आमकां तुमी इतली बिलां कशी धाडटा. 8,500 4,000 रुपया हांगासर लोकांगेर 4 एसी आहा तांकां म्हयन्याक आतां 1,500 रुपया बिलां. प्रायवेट इलेक्ट्रिशियन म्हटल्यार ताका आमी सांगलें आमकां तुमी घालून दिया कितें करून दिल्यार ते जाल्यार ते रिवर्ट पे कांयच करिना. जाल्यार आमकां प्रश्न फक्त हो JE आसा पळय तो खूब चड उलयता आनी तेजे कितें रिकॉर्डिंग कितें आहा पळय ते शाणपणां उलयलें ते आमचे कडेन सगळें आसा. पुलीस आतां जालें 2 दीस जाले, मागीर आमकां पुलीस स्टेशनार येयली ताणें आपूण. आमी पावली थंयसर आनी 7 सुमार मागीर लायक ताणें लेटर म्हटल्यार ऑफिशियली लेटर धाडलें ताणें. सो ते लेटर धाडना आमी कितें आसा पळय आमचे कडेन कितें प्रूफ आसलेले पळय ते आमी तांकां दाखयलें. सो मागीर आमकां कांय कॉल येवंक ना, मागीर आमकां कांयच ना. त्या लेटरार ताणें फेक एलिगेशन्स बीन लायला, आमी तेजेर थुकला म्हणून घरान तो हांगा एंटर सुद्दां जावंक नासलो. वयल्यान भयण हाडली 2 ताणें कॉन्स्टेबल धाडले, ताणें अशें धाडूंक जाय आसलें एक लेडीज धाडूंक जाय आसली न्हू एक, आनी ताका रायटूय ना ताका पुलीस आपोवपाचें, तो गव्हर्मेंट आनी ताका रायट ना हे डायरेक्ट हाडपाक पुलिसांक. सो आमकां जस्टीस जाय हितून. लास्ट टायम ताणें तशीच 7 डेज पयली डिस्कनेक्ट केलेली कळ्ळें न्हू. सेम सिट्युएशन असोच जालो तेन्ना ताणें आमकां डिस्कनेक्शनाची नोटीस हाडूंक लावंक नासलेली आनी आतां तो आमचे कडेन पर्सनल तेमा करपाक लागलो. कितें आदल्या दिसा म्हणपाक लागलो 7 म्हणपाक कोणाक तरी आमी फोन मारून सांगलें की आमचे म्हटल्यार लायट आमी भरला म्हटलें बिल म्हटलें भरला म्हटलें तेजे वचोन म्हणून सांगलें आमी ड्यू डेट आसा म्हटलें आमी भरले म्हटलें. नासलेले म्हटलें जाल्यार आमी भरचे नासलें. आमी तुका म्हटलें पयशांचो हितून संबंध ना तुका सांगलो ना म्हणून सांगलें. हितून म्हटलें आमकां म्हटलें प्रॉब्लम आसा म्हटलें तुजो म्हणून सांगलें. हितून म्हटलें तूं गव्हर्मेंट तूं आसतलो तुजे पोझिशनार तूं व्हडलो आसतलो. फाल्यां सकाळीं आमी कितें करपाक येयलें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान तुमी तें मागून आमची कामां करचें ना. आनी मागीर तेणें लेटर ड्राफ्ट करून पुलीस स्टेशनार आमचे कडेन कितें आसा तें आमी सबमीट केलें. मागीर तेंच्यांनी सांगलें आमी सगळें व्हेरिफिकेशन करतलें कितें कितें आसा तें आनी म्हणपाक लागलें आमी हें करतलें. सो मागीर आमकां कॉल बीन कांय येवंक ना कांयच ना आनी आमी वचोंकूय ना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट. पॉलिटिकल म्हटल्यार आमी कोणा कडेन इन्वॉल्व म्हटल्यार अशें आमचे कोणा कडेन कांय दुश्मनी ना, कोणा कडेन कांय ना. आमी आमचे वटेन आसता, आमी घरा कडेन आसता. आसले जाल्यार आमचे 24 वरां दारूच बंद आसता आनी कांय ना. कोणाचें कितें भानगडूय ना, कोणाचें कांयच ना, लफडे बिफडे तसलेंय ना. बट हो JE आसा तो आमकां इतलो त्रास करता ते तो आपले पर्सनलाचेर म्हटल्यार कितें लायक कितें करूंक सोदता तें आमकांय करूंक कळना. आनी मेन म्हटल्यार मॅन्युअली बिलां आसता पळय ती आमकां लायक आतां हे फाटीं जानेवारी 4,500 बील येयलें तें सुद्दां आमकां बील येवंक ना. सो तुमी हांव कितें म्हणटा कित्याक तुमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक तुमी कितें तरी अशें घेवचें की तुमी बिलां आमकां दिता तुमी सायन मारून एटलीस्ट तुमचे कडेन प्रूफ आसूंक शकता की आमी मॅन्युअली सायन करून आमी तुमचे कडसून बील घेतलो. सो आतां 8,500 बील आसा तें आमकां काल सांगलें डिपार्टमेंटान की काल तुमच्या घरा पावतलें म्हणून. आतां ते वाटपाक भायर सरला आयज बीन पावतलें म्हणून कालचे डेटी. सो काल हांव ते रिकनेक्शनाचे 30 रुपीज भरपाक गेलो जाल्यार कालचो अख्खो दीस काबार जालो, आयचो अख्खो दीस काबार जावचो जाल्यार आमकां कांय मॅन्युअली बील आमकां ना. आतां मॅन्युअली बील कशें आमकां 1 म्हयन्याचे येयले 2 म्हयन्याची बिलां ना, तिसऱ्या म्हयन्याक आमकां जीपे येता ते आमी जीपे येता पळय ते आमकां भरता आनी आमकां कितें आयडिया येना न्हू. येता बील आमचे कडेन येना नाल्यार कितें अशें तुमी आमचे PWDची बिलां येता ती गेटीक येता तुमी लाया न्हू. तुमी कितें पळया तुमी लाया कित्याक आमच्या घरान सुनी मात्र आसा ती काय भायर येना आमची दारूच बंद आसता. आमी जर ना जाल्यार तुमी हांगा तरी दवरचें न्हू.
तेही नसता बील जावं कोणागेर दवर एव्हरी मंथ म्हटलं एव्हरी मंथ अशी 5,000च्या वयरूच बिलां असता की आमच्या घरात फक्त एक एसी असता, 2 फॅन, एक कूलर, एक फ्रीज आणि 2-3 ट्यूबलायटी आणि कांयच ना. आणि ती एसी कितें रातची चालू जाता कित्याक आमी दिसाची नासता न्हू, रातची आमी ऑलमोस्ट अराउंड 11 स्टार्ट करता कित्याक ती वोल्टेज घेयना. आमी ऑलरेडी सगळे म्हणल्यार लायक तांकां कन्विन्स केले फायल बीन घालपाक पळय ते कांय हें जावंक ना आमचें वोल्टेजीक लागून आमची एसी लागना म्हणून आमी चालू करना कित्याक शॉर्ट सर्किट जायत म्हणून. आणि हो जर दुसऱ्या लोकांक रुमर स्प्रेड करता 24 वरां जर आमची एसी चालू जाता शॉर्ट सर्किट जावन तितल्यान घर चलतलें आसलें. कॉमन सेन्स ते ट्रान्सफर जायना. कशें आसा मरे तेणी आपली आतां सगळी कथा सांगली म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान जे आतां गव्हर्नमेंट सर्वंट आसा किंवा ते लायनमॅन आसा तेंची बॉडी लँग्वेज हेच्या म्हाका असं वर्सभर पयलीं आमी एक अशेंच डिपार्टमेंटाचे ते सबस्टेशन गेल्ले ताका दोळ्यान दाखोवन दिलें एका 300 रुपयाचें बील फारीक करून एका जाणटे बेलेचें बील डिस्कनेक्ट केलें. तेन्ना हांवें त्या लायनमॅनाक नजर काडून दिली वेऱ्यान जवळ जवळ 2 कोटीची बिलां पेंडींग आसा. तिनी कोणाची ज्यो कमर्शियल एक्टिविटीज चालू आसा हॉटेल म्हण कॉटेजी म्हण त्यांची बिलां डिस्कनेक्ट करपाक हांकां गट्स ना. आनी जो जेई आसा सिनारी म्हणटा पळय तेका सुदीन ढवळीकरान हांगा कलेक्शन एजंट म्हणून अपॉइंट केला. सुदीन ढवळीकराच्या ट्रस्टाक कितें पयशे कमी पडो लागले जेणे करून खात्याच्या मनशांक तिणें आतां धमकी दी पुलिसांक वर ब्लॅकमेल करून डिस्कनेक्ट करपाक लागले. हे सुदीन ढवळीकरान पावर विशून सांगचें. सुदीन ढवळीकरान पयलीं PWD डिपार्टमेंटाक पाड घातलें त्याच्या नंतर ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक पाड घातलें. आता ताका 20 खाते घातले. 20 खात्याचे शॉप हो गरिबांक दिवंक सोदता. जेंचे काल ते डिस्कनेक्ट करपाक येयल्ले पळय तांकां आवय पळय ना ती बाबडी भुरगीं दोगांय जाणां एक कानोळे आनी प्रायवेट खंय काम करप पोट भरता तेजो बाबडीचो थंय धाकटोसो गाडो आंबेडीचो तो हाडाची काळा करून घामाच्या कश्टांनी पळय हेंचे हप्ते पण जगना. त्याच्या बरोबर एक पद्मा म्हणून लायनमॅन आसा खरो ताका इमिजिएटली ट्रान्सफर करपाक जाय. एक नंबर करप्ट तो लायनमॅन. ताका आमी आतां पर्सनली खरें म्हणटाले पावर मिनिस्टरकूय मेळटले सीएमओ मेळटलो हो विशय सादिस्ताव सादो न्हू. ज्याच्या घरांत तुमी बाय फोर्सबली जेंट्स पुलिसांक घेवन तांकां ब्लॅकमेल धमकी दिता तिच्या बापाय कडेन सांगता हांव जेई विचारता तुजो बापूय आसा मरे काय तुजोय बापूय गेला वयर दुसऱ्याचो बापाय वयर काडच्या पळय तेजे पार्श्वबी पळय ते खंयच्यान येयले तेजे घराक पळोवन तुमी घरांत घुसता एखाद्या बंगल्यातून दाखयता तुजो म्हाका सांग मरे हांव तुका 50 नांव येता वेळेची डिस्कनेक्ट करतले लायट तुमी ते सांगा मरे. सुधीर ढवळीकर आहा पळय न्हू हेणी म्हाका दिसता तेच्या ट्रस्टाक ढवळीकर ट्रस्ट आहा पळय त्या खंय तरी पयशे कमी पडपाक लागले म्हणून हे स्पेशली तांकां आनी म्हाका दिसता कामाक लायिल्ले जेई येई लायनमॅनाक म्हाका वचा आनी गरिबांक लुबाडणूक करून आपल्याक कशें तरी बरा म्हणून त्या जेई आनी तो पळय पद्मा म्हणटा खरें म्हणल्यार मिशनाक ट्रान्सफर करपाक जाय हांगच्यान. आमचे कडेन सगळे तेणी कितें उलयला पळय ते व्हिडिओ आमचे कडेन आसा ते आमी ताका दाखयतलो कित्याक तांकां पळोवनी तेंचो स्टाफ पळय कसो वागता तो सर्वसामान्या कडेन. अरे बाबा तुम्ही सरकारी नोकर आम्ही टॅक्स भरता पण तुमच्या घराकडे बायल भुरगीं 4 पोटे खाता तुमच्या भुरग्याची फी आमच्या टॅक्साच्या पैशांनी तुम्ही भरता. तुम्ही आमचे नोकर आम्ही तुमचे नोकर न्हू. मिडल क्लास हो सदांच इमानदारीन जगता. मिडल क्लास सदांच तो लायटीचे टायमार भरता. मिडल क्लास हो सदांच लायटीचे टायमार भरता. मिडल क्लास कोणाक फोटोंक वचना नागोंक वचना किंवा कोणाक हप्ते वचना. हप्ते नागरिका ते तुमी सरकाराच्या आणि सर्वसामान्य टॅक्साच्या पैशांनी मजा मारता तुम्ही आम्ही मारिना. आयज गोंयचो मुख्यमंत्री सुद्धा सर्वसामान्याच्या टॅक्साचेर जगता. आमदार सुद्धा सर्वसामान्य टॅक्साचेर जगता ताका इतके हाडचे पडना. आणि तुम्ही ही वागणूक रे बाबा त्यांची पळया तरी परिस्थिती मरे कितें ती एक्शन रिटर्न कंप्लेंट घातले आमी. आमचे व्हिडिओ बापायन वयर काडल्या पळय न्हू पुलिसांक घेवन येयलो कसो तो चेडू मनीस एकटे घरा आसतना जेंट्स पुलिसांक घेवन दारान व्हिडिओ काडले जाती दाखयले म्हाका म्हाजे कडेन आहा दाखयता तुका कोणी दिलो पावर कोणा कडले तरी परमिशन घेतले पुलिसांक हाडच्या पयलीं प्रोसिजर खंयचो फॉलो केला सांगता आमकां न्हू. हांव ताका फाल्यां लिस्ट दिता जवळ जवळ 100 बिलां डिस्कनेक्ट करपाची कमर्शियल एक्टिविटीज आसा. थोडे पॉलिटिकल मनीस आहा तेंची बिलां पेंडींग आहा. करा मरे तुम्ही कायदो फॉलो करता मरे सगळ्यांक फाल्यां लाया कट करा डिस्कनेक्ट करा. 7-7, 8-8, 12-12 लाखाची बिलां पेंडींग आहा. केन्ना डिस्कनेक्ट करतले तेवढे मोह दिसता खणटा तुम्ही 100 ताका काय सांगला इवन तुका सांगता का तेन्ना म्हाका सांगले भाई मला आमच्या लायट अशें आपल्या पयशे भरले आमकां कनेक्शन दिना. जे काय फोन करून सांगले 10 मिनटां भितर ताका तूं लायट दिना न्हू कनेक्ट मागीर पळया म्हणून मागीर 10 मिनटांनी म्हाका तेणी फोन केलो भाई आमकां कनेक्शन दिलें म्हणून. अरे हेजो अर्थ तुम्ही पळयता फक्त रे मोह दिसता हेच. आता काल ताका बिल पयर भरलें तेणी काल ताका रातभर काळखान धरलं तांकां. हो तर कोण फायनान्शियल सावंड पावर बंगल्यान घालता रातभर काळखान धरपाचें ते तूं न्हिदलो मरे लायटला काय तूं काळखान न्हिदलो. तुका सांगता खरें म्हणजे सिनारी आनी तो पद्मा म्हणटा तो नंबर 1 करप लायनमॅनाक ताका खूब वर्सां जाली हांगा ताका खरें म्हणजे हांगच्यान काडपाक जावं ताका रूच लागलेली आसा हप्ते गोळा करपाची फक्त पयशांक मेळ्ळो फक्त. आनी ते बी कितें बारीक म्हणजे सदयता. हांव रिटर्न कंप्लेंट पद्माचेर आनी तो जेई आ सिनारी कंप्लेंट घालतलो कित्याक सांगता हें कितें घडलां पळय तें बरोबर न्हू. तूं लोकांच्या आवय बापायक ती आवय बापूय ना अस्तित्वान ताका घेवन यो वयल्यान म्हणून आता सांगची करतले कंप्लेंट करतले आमी एक सीएमओ लेटर करतले आनी इलेक्ट्रिसिटी चीफ इंजिनियराक आनी डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्टराक